गव्हर्मेंटान कितें केलें, लोक हांगाच्यो भंडाऱ्याचे इतले इतले मरताले आनी पुलिसान आनी गव्हर्मेंटान बोर्ड लायल्यार तेन्ना कुणी हेज्यान फुडें न्हांवपाक येवपाचें ना हांगासर. गांजे म्हणटा ते सायनबोर्ड बसयल्या. कित्याक तर एक गोश्ट म्हणजे थंय सिजनान भुरगे लोक खूब येतात आनी ते समजता कितें थंय की तो न्हांवपाचो स्विमींग करपाचो स्पॉट म्हणून आनी ट्युरिस्ट स्पॉट म्हणून जाणा. पूण तो ट्युरिस्टूच स्पॉट न्ही आनी थंय न्हांवपाकूय स्विमींग करपाकूय कळना. कारण थंय म्हणजे थंय पयल्यान पयलीं म्हणजे थंय तांकां सेफ गार्ड हें करपा खातीर आमच्या कडेन ते गार्ड बीड कांय ना. तो स्पॉटूय डिक्लेअर करूंक ना. आनी शिवाय गोश्ट म्हणजे ते म्हणजे अशें की थंयचें उदक जें आसा तें भरपूर उदक आसा, तो कोणी आसा आनी धोली आसा भितर. आनी शिवाय दुसरी गोश्ट म्हणजे ती मगरूय बी आसा थंय. आनी ताका लागून आमी टायम टू टायम लोकांक सुद्दां सांगून आमी पळयलें की तुमी ते करूं नाका, थंय वचूं नाका आनी तुमी स्विमींग करूं नाका. अशें लागून कितलेशे भुरग्यांचो लोकांचो थंय जीव गेल्लो आसा. आनी हेची खबरदारी घेवन आमी एक पंचायतीन थंय आतां 3 बोर्ड लायल्या की खंयच्याच परिस्थितीन त्या न्हंयत स्विमींग करपाक, न्हांवपाक किंवा आनी अन्य कामां खातीर कोणीच वचचें न्ही. गांजे हांगसरल्या म्हादय न्हंयचेर जो बंधारो आसा थंय गेले 4 म्हयन्याक 5 जाणांचो बुडोवन मृत्यू जाल्लो आसा. आनी फोंडा पुलीस आनी उजगांव पंचायतीन हांगा आतां सद्याक सायनबोर्ड लायिल्ले आसा. हांगा जे कोण न्हांवपा येता तेंच्यांनी हे सायनबोर्ड वाटून परत वयचे अशी तेंची मागणी आसा आनी हे लोकांनी पाळचे अशें तेंचेय डिमांड आसा. पावसाळ्यांत हांगा कितलेशेच जाण हांगा गरोवपाक येताले आनी नुस्तें घेवन वयताले. पूण ह्या वर्साक WRDन तशेंच पंचायत आनी फोंडा पुलिसांनी स्ट्रिक्टली हांगा बंदी घातलेली आसा. ताका लागून हांगा आतां गेल्या कांय दिसां पासून कोणूच दिसना. गोमंतक TV खातीर गांजेच्यान स्वप्नेश च्यारी.